ओके, गो बायाच्या. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमोगाळा बापा, आर्गां दिनवास तुका. बोमोगाळा जेजूस आर्गां दिनवास आनी वाकाडणी तुका. तशेंच पवित्र आत्म्या आर्गां दिनवास आनी वाकाडणी तुका. आर्गां तुका दिता ह्या वेळा पासत, ह्या घडये पासत, हे दिसा पासत बापा. तुवेंनूच आमकां सगळ्यांक आयज हिंगा एकठायल्या पासत. आमी आमचे खोशेन येवंक नाय, पूण तुवें आमकां वेंचून काडल्यान बापा, म्हणून हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां. बापा, तुजें उतर जावन आसा आमच्या पांयांचो दिवो आनी आमच्या जिविताची वाट. तुजें उतर म्हणटा बापा, जेंगा दोगां या तिगां तुज्या नांवान एकठांय जातात थिंगा तूं आसता. तर आतां तूं आमच्या सांगाताक आसा म्हणून आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता बापा. तूं जावन आसा आमचें बळ, आमची ताकत आनी होली स्पिरीट आमचो गायडन्स, तो आमकां वाट दाखयता. सगलीं आमचीं कामां तेज्या बगर जायनात. आमी तेका उलो मारूंक जाय जेन्ना कितें आमचेर वायट येता तेन्ना. तो आमच्या सांगाताक सदांच रावता, आमकां वाट दाखयता, आमचें बरेंपण तो करता. आनी पवित्र आत्म्या, आयज जे आमचे क्लास आसा ते तुज्या वरवीं उलयतली म्हूण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाकाडणी दिता बापा. हे मागणें हांव करतां जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. आर्गांचे सूख. प्रेज गॉड. टेस्टिमनी आहाय कोणाल्यो? सारको आहाय कोणांगे कितें शेअर करपाकू? प्रेज जीसस. हॅलो, ब्रदर चोयतो व्हिडिओ मागीर. प्रेज गॉड. होय, म्हजी एक धाकटुली ओके, ओके, गो टेस्टिमनी हेड. प्रेज गॉड. आमचे ना आमची सोसायटी रिडेव्हलपमेंटाक वचपाक 10 years स्ट्रगल जाली. 10 years. फायनली आतां सेटल जालें and it is finished. I can say finished. It is done. Amen. So we also had given आमचे हॅलो, बोल. येस सिस्टर. तर हांव आर्गांक दिता आफ्टर 10 years फायनली आमचे इट इज डन and it is finished. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. It is finished. Praise God. हांव एक सांगता टेस्टिमनी म्हणल्यार हिंग कितें सोशल हे सॅटर्डे तुक बूक कोत्ताय ती जेवणाक. सो आतां न्यू इयर स्टार्ट जाला. हांव स्लो कोन्न भायर सोदतां. कळ्ळें? हांव आवट कित्या ते सगळें दॅट इट बिकम्स सगळीं जाणोय आमी. इट बिकम्स अ बीट टू मच. सो दीस आमी कितें कोत्ताय अबावट 4-5 बायलो अशीं आमी भायर वताय. आमगे एक ग्रूप आहा. आमकां वी कॉल इट क्वीन्स ऑफ गोवा. सो आमी मेसेज कोत्ता आनी आमी भायर वताय जेवपाक. सो वी गो फॉर अ मील ऑर समथींग. वी टॉक एंड वी शेअर स्पिरिच्युअल शेअरिंग. And we come home. So एक पाट कितें जालें, न्यू इयर स्टार्ट जालें आनी तेंतू एकलें म्हणपा लागलें चोय मुगे गो सोरो बोन कोत्ता. ही स्टॉपिंग अल्कोहॉल दिस इयर. आनी तो म्हणटा विल इनवायट पीपल एट आवर प्लेस. आनी तीच डेट घेतली. आमी भायर वचपा आसलो तीच 3rd January. सो ते डेटीर तो आपयत म्हणपा लागलें. कितें करया? हांवें सांगिल्लें तुका जाय तें कर. अशें म्हणलें, नो प्रॉब्लम. But she said, I'm going to do this because he's stopping alcohol and I don't want him to encourage people to drink. And कित्याक तो दुसरे लोक पित जाल्यार तोय पिवपा रेडी जातलो.
How about we make a prayer session, Maria Madapalale? I said, fabulous. Holy Spirit spoke through you. So, don't worry. She goes, she listens, you know. And Medington, like amge Kerala Padri hai, Bashim Padri hai, tingosun aikota. So upon praying in tongues, atan comments kela, ibashin. So I said, don't worry. Ekla Padri ham gelo, to Padri etolo. And I am there. Why you have to worry? So we went there, okay, and I said, let's intercede for everyone. So we are trying to make it a prayer meeting. At so prayer start prayer start. Then they said, don't make it too long. Hint. Okay. So I said, no, it's okay. We'll pray. Father Raj kon kompormallo and said to komiskur. Mage am khele. But you know, we could feel the Holy Spirit during that time in the new year. So we thanked gelte oros ami thankful zali gelte orsa and evoros amk new meld te bor meld mun already thankful zali. So a owner of the house te madpalagole busun amenkotata upon busun okot rot madpalagole apange todently duk baisulli sarki zale tage goe it was touched. He was very touched. Okay, kita Povitratmo was taking control. At don't think this silent and mark message kelia te muntai hui eba shinkita kele iloso pun wine di pazayna lolo ani amk book lagto mun habor na. It was 9:30 muntai hui javanak. So I felt really sad. I felt like, you know, we could do this better. I said, no, you don't have to feel anything. Just tell them the day is over. Tomorrow is another day. Now we are into another week and another month. Don't have to worry about this. But what I'm trying to say, you know, Povitratmo ami Vinsun Kallimatri, am kotta am konti. आणि आम कित करपा जाय ते आमगे काम कितें कळ्ळें पूण तें काम करून कॉमेस केलें म्हणटरी कोण येन हुंयच्यान आपणागे दुसऱ्या वरवीं आपणागे पावल घेता भितर यू नो आनी कितें जे भाशेन कितें कॉमेस केलें हुंयच्यान पूण कितें पूण जाता कळ्ळें पूण कितें जाता आमी कॅरीड अवे जाल परस हाटलें वचपा जायना न्ही आमी मुखार वचपा जाय तें सांगिल्लें ते बायले. You don't have to worry. Either you choose or you lose. One thing you have to do. So what you are planning to do? She's saying, no, nothing other than choose. I'm always choosing. I want to choose. This year is a new year. So, Ebashin, amge how, you know, Holy Spirit and amdange kam kele. Kona touch kurpa jay to touch kele. Kone te utor aikpa jay te aikile te utor tenge kaat jangele. कोणा आयकपा नाका तेन बोंक केलें आमी कितें करपाचें बट वाय आय एम सेइंग पवित्र आत्मा आपणाक एक काम करपा जाय तें आपूण हें कोत्ता ब्युटिफूल इट वॉज वेरी नायस पार्टी बरें जालें सगलें पूण दुसऱ्या प्रॉब्लेम जालें कित्या हांव इल्लोसो पूण वायन दिलो ना गोवा खंय चोत्ताय चोय तूं सो दिस इज हाव इट इज यू नो बट गॉड हेज चोजन अस एंड ही इज तो आपणाक एक काम आमचे वरवीं कोत्ता तो आपणाक एक काम कितकोन कोत्तलो आमोय म्हण ना जाल्यार आमी हांगेले थांगेले आयकू रावत जाल्यार पवित्र आत्मा कितकोन काम करपा पावतलो सो प्रेज गॉड इल्लेशे कामां लागून आमकां आपयलें नाय आमकां बरें व्हडलें काम करपा आपयलें ताणें व्हडलें धाकलेशे वस्तूंनी व्हडलें काम करपाक Praise God. So praise God. I said, don't this. She said, I was a bit hurt. I said, no, hurt is not from God. Hurt is an emotion, you know, to bring you down. So hurt is not from God. You shouldn't be hurt for the sake of God's name, for the sake of God's love. You must not be hurt. So yes, praise God. That was my thing to say. Anikona. Thank you, Jesus. I don't know. Let the Holy Spirit take over. Praise God. So
आमकां दिसोता न्ही चोय आतां आमकां बेश्टें गेल जाल्यार आमकां पयलीं आतां न्ही आतां दिसल्या पासून आमी एकमुका उगडास कोत्ताय आम पयलीं दिसतालें आवय तो बरो रोजार कोत्ता तो बरो हें कोत्ता तो बरो तें कोत्ता आवय ताका कित कोन्न जाता ताका कितू पावर आहा की भाशेन आहा वी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज फील एक 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 टायमार आमकां तें उतर मेळ्ळें आनी तें उतर देवान आमकां दिलें देव आमचे भितर येयलो आमगे देव लॉर्ड गॉड एंड सेवियर जालो आनी आमचे भितर वावर करपा लागलो कळ्ळें वावर करपा लागलो तेदो आमकां मागीर कळ्ळें दुयेंस म्हणटाय तें देवाकूच येना वायट आहा तें देवाकूच येना वायट आहा तें तो नश्ट मनीस हाडटा चोर तो चोरू मारूं निसंटून करूं येता पूण देव येयलो आमगे हें सगळीं आमकां समजिकाय मेळपा लागली आनी आमगे मनाची नसोनी जावपा लागली वय न्ही नसोनी जावपा लागली कित्या नसोनी जाली म्हणटरी आमकां तें एक एक उतर आमी वाचपा लागून तें उतर आमकां समजिकाय दिवपा लागलें पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो वावर करपा लागलो आनी आमकां कळ्ळें आमी कोण तीं आनी आमकां तें भितर संतोश मेळ्ळो कित्या वाव हें देवागे उतरान म्हगे जिवितां केलें हें म्हगे उतर बेश्टें जावपा न्ही तें देवागे काम हें देव काम कोत्ता म्हजे भितर हें सगळें हे भाशेन आमी चिंतपा लागलीं पूण चिंताय थिंगा आहाय आमगे येता पंप मारपाक दुसरो दुस्मान तो आनी तो जाणो आतां आमगे मनान नसोनी जाता म्हण तो येता खुंयच्यानू मनांतल्यानूच येता मनांतल्यान येता चिंतना वरवीं मनशा वरवीं तेदो आमकां कितें जाता तेदो आमी खूंय हाय म्हणटाय तेदो आमी कोण म्हणटाय तें उतर वाचिलां मानून गेलां तेदो आमकां समजिकाय मेळटा आमकां ते उतराचो उगडास येता आमी कोणशा बसताय चोय हें कितें कोन्न जालें म्हाका दोड येता म्हाका आकांत येता म्हजी तकली बेजार जाल्या म्हाका डिप्रेशन जाता म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता म्हाका एन्जायटी जाता पॅनीक अटॅक जाता म्हणटाय आमी आमी म्हणटाय देवागे उतर म्हगे काळजां आहा देव म्हजी बारबो आहा देव म्हगे सांगाती म्हगे देव केन्ना न्हिदना कित कोन्न रिएक्ट जाताय आमी जेन्ना हें वायट येता तेन्ना कित कोत्ताय आमी अपसेट जाताय फियरफूल जाताय भिरांत येता आमकां जायते भाशे आडकोड येताय अडचण येताय आमगे जिवितांत दिसा दिसपट्टी पूण आमी भिरांत येता आमचेर भिरांतीन आतां कितें जातलें आतां कितें कोच्चें आनी कितें कोच्चें पूण देवान आनी एक बरें केलां आमकां आमी कोणा दुसरे देवागे उतरान हांवें तेंक फोन करूं वचनाय देव आमकां उगडास कोत्ता कोणा फोन करता कोणाको उलयतें तूं कोणाको कनेक्ट जावतें कळ्ळें तें मनशाको कनेक्ट जावप म्हणल्यार कनेक्शन जेजू कडेन आमी ते फाटी उगडास केलो भुरग्यांक शिकयता आसतना म्हाकाय म्हजें मना जालें तें फोना बॅटरी कितें कोन्न चार्ज जाता कनेक्शन जावपा जाय बॅटरी लावपा जाय बॅटरी कनेक्ट करपा जाय ते भाशेन आमगे कनेक्शन जेजूको आसपा जाय मागीर आमगे बॅटरी कनेक्ट जाता आमगे मोटरा पेट्रोल देवागे उतर मोटरा पेट्रोल चलोयन 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 पेट्रोल काबार जाता मोटर बंद पडटा मागीर कितें कोत्ता पेट्रोल बंद ना जाल्यार मोटर चलपाना खूंय सावन पेट्रोल हाडपा पडटा ते भाशेन बूक उखून तें देवागे उतर आयकून घेना जाल्यार आमचे भितर पावर दिलो आहा तो त्या पावराची आमकां जाणवाय मेळना आमकां ओळख मेळना आमी कोण ना आमी कोण ती आनी मागीर तो आमकां बरोच बडयता जायते भाशेन बडयता जायते भाशेन हालयता धुलयता जायतें कोत्ता आमचे वरवीं सो आयज आमी आमचे भितर आहा तो पावर
तेचे उलोवया. ओके, पवित्र आत्मा आमकां कितें गुणायत तो चोया. सो लेट्स गो टू लूक 10:19. प्रेज गॉड. पळयात, सोरूप विचू आनी वाव. दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुका अधिकार दिला. कांय एक तुमकां वायट जावचें ना. प्रेज जीसस. Praise Jesus. So आवय जोनीना कितू फास्ट गो. चोय तुज भितर पावर आहा तो. चोय तुज हालेलुया. पावर. Yes, Jesus. Amen. 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 उतर Praise God. मोठ थिंगा हांव म्हणटा कितें जालें स्क्रिनीचेर येवपा पासून टायम लागलो. वाव, प्रेज गॉड. चयला चोय आमगेलो पवित्र आत्मा एक एकल्याक एक एक भाशेन गुण दिला. आनी बेश्टो ऑर्डिनरी गुण न्ही तो. हा, बेश्टो ऑर्डिनरी न्ही. आमी बेश्टी येयलो नाय आमकां आनी कांय काम ना म्हूण. Amen. आपयलें. सो लुकागे इंतू म्हणटा गॉस्पेलान पळयात, सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी, सगळी दुस्मानांगे सगळी पदवी, अमेझिंग, कंप्लीट. तें उतर काय बर तेचो. कंप्लीट पदवी, सगळी पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कसली पदवी. आमकां दिसता कोणूय कितें चोय फियर येता, भिरांत येता, वो कितें वायट न्यूज येता, वो कितें आमी वायट आयकताय, आमकां कितें जायतें आमगे लायफान जायतें जाता. हांव जाणा म्हगे लायफान जायतें जाता. पूण देवान इतू व्हड आमचे भितर घालां. आसूं जायं दी, तूं म्हजी बगली यो. तूं कोण हेल्प करपाना, तूं म्हाका सोदपा यो. ती सगळी पदवी पांयां पोंदा मोस्तूंक हांवें तुका अधिकार दिला. I have given you powers to put all these enemies under your feet. कितेंच कांय एक तुमकां वायट जावचें ना. हाव अमेझिंग, काय बरें देवागे उतर. आतां आमकां आमचे भितर सोरोप येताय, विचू येताय आनी आम कितलोसो चिमटो काडटाय. आम किल्लेशें उतर दिताय, टीक 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 करून कितें तरी काना सांगताय आमकां. आनी आमकां भिरांत येता. भिरांत येता तेदो कितें जाता, बावार्द गेलो. बावार्द गेलो. भिरांत भितर येयलो जाल्यार आमकां मागणी करपा जाता ना. आमकां ती भिरांत आख्खो कॅप्चर करता. सो कांय तुमकां वायट जावचें ना. कांय कितें म्हणलो ना चोय सोरोप. आतां आमकां सोरोप दिश्टी पडलो, भिताय आमी. विचू दिश्टी पडलो, भिताय आमी. दुस्मान कितें आमकां नाडपा येता, भिताय आमी. पूण सगळी पदवी आमको आहा ती, आमकां दिलो आहा ती आमी सोदताय. जाल्यार आमी सोदताय आमी कोण ती. आतांच आमी देवागे उतर आयकिलां. देवागे उतर वचून भायर सरलें. म्हाका पयलीं दिसतालें जाणो देवागे आतां हिंगा हांव त्या रुमा आहा. रुमांतू भायर सरलें म्हणटरी कितें पूण म्हाका दिसती पडटा म्हगे तोंड उगडपाक. कितें पूण दिसती पडटा. पूण तें म्हाका ओवरकम करूंक पडलें. इग्नोर करपा पडलें. कित्याक म्हाका देवान दाखयलें यू आर स्पेशल. डोंट हॅव टू वरी अबाउट सिंपल थिंग्स. सो हे भाशेन देवान म्हाका शिकयलें तें ओवरकम करपाक. तें वयर तेजे वयल्यान चिंतपाक. यू नो, सो हे भाशेन हो स्क्रिप्चर कितू बरो खरें म्हणल्यार. चोय म्हणटा, चोय आमकां दिसती पडटा सगल्या सोरोप डिसीव करपा येता आमकां. विंचू भोंवताय सगळे वीक आनी दुस्मान आपणागे पदवी दाखयताय ह्या टीन त्या टीन, ह्या मनशा वरवीं त्या मनशा वरवीं. पूण आमकां अधिकार दिला ती आमकां खबर आहा. नाजाल्यार आमी तेका लायताय तेच तो पदवी घेवन येता ती आमी आमचे उडोवपाक आमी गार्बेज बीन जाताय तेगेलें. कितें कोत्ताय आमी?
सो हे देवागे उतरां उगडास करया आमगे मोन हाडया हें कितें सांगिल्लें तें देवान आमकां देव कितें सांगपा सोदिता तो जायते पाटी हे म्हणजे कितें अडचण येता जाणो उगडास येता आतां आमी गेलीं कोणागेरी गेलीं कोण दुयेंत आहा दुयेंस आहा खबर सांगताय डिटेलान आनी आमच्या म्हणपा जायना तो कॅन आय प्रे फॉर यू म्हणपा जायना कित्याक तूं आनी कितें प्रे कोत्ता म्हाका हय. हॉस्पिटलां म्हणटाय सदांय तूं आनी कितें प्रे कोत्ता देवान दोतोरान सांगिल्लें न्ही इट्स ऑलरेडी डायग्नोस्ड सो दोतोरागे उतर चोड मागीर आमगे काम कितें टिफीट मांडपा न्ही आमगे थिंग उबो रावन स्टील आमगे ऑथॉरिटी घेवन आमी काम करपा जाय तें करपाचें पूण सदां उगडास दवरपाचो आमचे भितर कोण आहा आमकां भितर देवान कितें दिलां आहा आमी कोण आनी ती ऑथॉरिटी आमकां दिली ती घेवन आमी कितें कोत्ताय हे भाशेन आमकां चिंतून येयलें जाल्यार आमगे मातसो जिवीत जरूर बदलतलें पयलीं सद्या आमकां हाव वी लूक आफ्टर आवरसेल्व्स कित्याक नाजाल्यार आमी सगळी गार्बेज आमची येता ती आमी घेवन रावतलीं कित्याक जाणो एक स्टोरी उगडास येयली म्हाका एक दीस हांवें सांगिल्ली दिसत म्हाका बरी दिसत ती स्टोरी एकलो डोंकी आसलोलो गाडू ते गाडू बांयंत पडलें ती बांयंत उदो नासलोलें उदो नासलो म्हणल्यार सुकलोली बांय आनी ती पोन्ने बांय थिंग लोक कितें कोत्तालो चिकोल हाडून उडयतालो ताका बाड्यार जेवण ना ताजे हाडटाय चिकोल उडयताय सगळे लोक चोय आमगे सोंसड्यार बी उडयताय ते भशेन चिकोल उडयताले बाड्याक कितें जातालें ताणे बाड्यान कितें करपाचें थिंगा तो चिड्डोन उरलो तितूनच. नो 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 चिड्डोन उरना जोनिना तो चिकलाचे वयर सरलो हय. वयर सरलो कितें जालें मागीर तेका तो चिकोल तो वयर भायर पावलो. तो भायर सरलो सरलो. सो ही स्टोरी म्हाका जाय पाट उगडास येता जाणो कित्याक म्हणजे कोणू हाडून उडयताय जायती गार्बेज कित्याक चोय देवागे उतर तूं देवागे उतर घेवन भोंवता तें कोणा नाका मनशा वरवीं दुस्मान तुका दाखयता हांव थिंगा आहा म्हूण कळ्ळें तेदो म्हाका ते डोंकी उगडास येता आसूं कांय जायना मातशें कोणें कितें म्हणल्यार कितें जालें आनी तुका लोक खरें खेणटा कितें पूण तुगे सारकें तोंडा उतर येता ते भशेन उलोवपा सोदिता तुकोडें कळ्ळें तुका हट करपा सो म्हाका ते डोंकी उगडास येता आतां आमकां चोय तो दुस्मान हाडटा आमचे उडयता चिकोल आमकां कितें जाता आमी ते डोंकी भशेन वयर सोत्ताय ओ आमी कुशीन काड तुगे गार्बेज म्हाका नाका हांव हिंग रावपा येयलो ना हांव केसोय जाल्यार वयर सोत्तलो ओ कितेंय पूण आमगे ऑथॉरिटी आमी उलयताय ओ आमी ते जोनिनान म्हणटे भशेन तो चिड्डोलो ओ आमी चिड्डताय ताका लाव कोत्ताय चिड्डपाकू ना ती गार्बेज आमी उजार कोत्ताय वयर सरपाक आमचे आनोडयत तो ती गार्बेज आमी वयर सरपाक नो प्रॉब्लम आय सर्व अ मायटी गॉड मुगे देव सारको सत्यवंत विश्वासी मोहिमेवंत सो प्रेज गॉड आतां आनी एक उगडास येयलो म्हाका एक्ट्स 3 एक्ट्स 3 हें एक बरें दिसत म्हाका एक्ट्स 3 चोया 1 सावन घालया आय थिंक इट्स वर्स 8 सो हें कितें पेद्रू आनी कोण तो सायमन एंड पीटर isn't it? So ते दिसत म्हाका ते तोच जाण ते बडे वयताले आपणागेले ओग बरें मागण्याक तेंगे हय. रोजरा सुवातेर न्ही जोनिना पेद्रू आनी जुआंव ते देव मंदिरान हय भितर वाटेर. पीटर एंड येस करेक्ट जॉन. तेंचें नांव सोद्दां हें जाता म्हाका सायमन जॉन एंड पीटर इज इट हय. येस. 1 verse 1 to 8 घालबाय चोया आय थिंक इट्स 8 इतिहास 3. पेद्रू आनी जुआंव या हय. 1 to 8 ते. ओके वाची चोया एकदम पेद्रू आनी जुआंव
सांजेच्या 3 वरांच्या प्रार्थनाक देव मंदिरांत चडून वेताले. तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरतालीं. तो जल्मांतान अपांगूळ आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर म्हणलोल्या दारवंट्या सोरशीं दिसपट्टी ताका दवरतालीं. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेथकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताचे उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचो थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो ताचे बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो. आमेन. Amen. तो चल हय हय पुरो या थँक्स जोनिना. सो हेंचोय काय बरें कळ्ळें. हो आमचे भाशेन सादी मनशां कांय ना आमकोडे भांगार ना रुपे ना. ते भाडे तावंड देव मंदिरा वयताय रोजार करपाक. हय आनी ते मनशा इतू वर्सां तो जायत पासून ते भाशेन आहलोलो पांगडो अपंगूळ. सो ताका थिंगां दोताय आनी तो भीक मागता. कोणा पडना तेंगेलें. आतां तो पावोर पेद्रू आनी जुआंवां भितर येयलो तशें ते कितकोन तो पावोर घेवन चलपा लागलो ते चोय. तेय घोडे चोयल आसतो ताका पयलो पूण तेय गेले आसतले कित्याक तांचे भितर कोण आहा तो तांकां खबर ना. तांचे भितर पवित्र आत्मा नाहलो तेदोणो. सो तो पवित्र आत्मा तांचे भितर येयलो तशें तांगे पावोर चोय ते कितकोन अधिकार घेवन चलताले कितको अधिकार घेवन. आतां हें काय बरें सांगीन चोय. सांजेची ते काडून सोडलो मनशा उबान वताली आनी तो अपंगूळ आहलोलो आनी देव मंदिरां भितर सरताय थिंगा तो भीक मागपा भीक मागतालो. लागलो. या मातशें वयर व्हर बाय. आनी दारवंट्या सोरशीं ताका दोत्तालीं आनी पोत्तून वतालीं. मुखार व्हर बाय वयर व्हर. सो आतां ते भितर सोदताय थिंगा आनी तो बाडो भीक मागत आसतलो आपणाक कितें दियाय म्हूण. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां चोय, आमकां पळय. दुसऱ्यां चोय नाका, आमगे बोडसां चोय नाका, आमकां चोय. पूण पेद्रून मागीर आपणाक तांचे कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. चोय ते जाग्यार हांव म्हाका कांय ना पूण म्हाका चोय म्हणलें तुवें आतां हांव तुका चोयतां. पूण पेद्रून म्हणलें चोय भावार्थान आनी अधिकारान ती अधिकार ऑथॉरिटी घेवन अधिकार घेवन पेद्रून म्हणलें म्हजे लागीं रुपें ना भांगारूय ना पूण जें कितें मुको आहा तें हांव तुका दितां. दिता. मुको आहा तें बागी मुको आहा तें व्हडतें तें मुको कितें आहा तें हांव तुका दितां. आनी कितें केलें ताणें आपणाको आहा तें तुका दितां पूण तें मुगे न्ही तें म्हाका दिलो आहा. सो नाजारेथकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूं लाग. चोय नांव कोणाक घेतलें. कोणें आपणाक तो गूण दिला ताचे आपणाक तो पावर कोण दिला ताचें नांव घेतलें. नाजारेथकार जेजू क्रिस्ताचे नांवीं उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून चलूं लाग म्हूण तो उबो रावन सांगलो ना तूं चलपा लाग रे म्हूण. ताणें हाताक धरलो आनी ताच्या ताका हाताक केलो. धरलो. सो ताणें ताका आदार केलो उबो रावपाक. थंयचे थंय चोय तो पावर ताका हें जालो थंयचे थंय तो
पांयांक आनी तुंचे तुंय ताणें पांयांक आनी खुब्यांक गोठाय मेळ्ळी तो गोठाय पावर मेळ्ळी. अनॉयंटींग ते पेद्रू कडच्यान ताका केलें ताका पावर मेळ्ळो गोठाय मेळ्ळी आनी तो उडयो मारपा लागलो धांवलो. आतां समज पेद्रून आनी जुआंवान ते ओगीभर चोलपा लागलोले जाल्यार कितें जातालोलें? तो भीक तुका ती मागोता पदवी मागों जावची नाहलोली आनी जावची तो भीक नाहलोली मागोत रावता आहलोलो. आनी भीक मागोत रावता आहलोलो तो चोलपा लागपा नाहलोलो. हय. ताका जेजूगे पावर मेळपा नाहलोलो जेजूगे शक्ती मेळपा नाहलोली. सो हे भाशेन आमकांय विंचून काडलें आमकांय आमच्यानूय सोडपा जाता पूण आमी कितें कोत्ताय तो पावर घेवन तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो घेवन आमी कितें कोत्ताय आमी पवित्र आत्म्याको मागों जाय पवित्र आत्मे आमकां उजार कर म्हणोन कित्याक ती Yes. पदवी तेणें दिला म्हणटकच आमी तो अधिकार घेवन ती करूंक जाय जाल्यारूच तें घडोवन येतली न्हू प्रेज नाजाल्यार गॉड घडचें ना. जोडिना तूं बासीं बसोता तूं कितें कोत्ता हय तूं कॉम्पेस हय कोत्ता ते पवित्र आत्म्या एक्टिवेट करपाक तो हय पवित्र आत्म्यागे तुगे भावार्थ एक्टिवेट करपाक तुगे उतरां वरवीं तूं दुसऱ्या दिता. हय हांव म्हणजे सायडीन कोणा बसून येता तेन्ना हांव म्हणटा जेजू म्हाका तुजो कोणूय मनीस दी हांव तुगे उतर उलोवपाक पूण आनी पयलीं हांव नांव विचारतां आनी उलोवचें काय म्हण म्हाका हें जाता उलोवपाचें हांव पयलीं तेंचेर एक उतराय मनीस कळटा देवाचें उतर आयकोपी मनीस आनी देवाचें उतर आयकोपी न्हू मनीस कळटाय सिस्टर तोंडांतल्यान प्रेज तेजेर गॉड कळटा उलोवपाचेर आनी त्या प्रमाणे मागीर हांव तेंचे लागीं उलयतां जेजू खबर ती आयकोनाका आयकनाका पूण ते भाशेन आमकां पूण जोण एकल्या आमकां पर्पज आहा असायनमेंट आहा काम आहा हय होमवर्क आहा पूण तो होमवर्क करपाक आमी फकत ओय म्हणपाचें आनी सरेंडर करपाचें आदीन करपाचें जेजू आदीन करपाचें आनी तो हय पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तो आपणागे काम करपाक केन्ना फाट सरना फाटीं सरना. ताका मनशां जाय न्ही हय ताका लागून आमी किंचून काडलीं ताणें सो हे भाशेन जोरी पेद्रून ओ जुआंवान ताका चोय नाहलोलो तो सदां बसत थिंगा म्हणलोलें आनी ते मुखार हय गेलोले जाल्यार ताका तो जेजू मेळपा न्ही ताका जेजूगे मोग मेळपा न्ही आनी पेद्रू तांकां तो अधिकार उजार करपाक मेळपा न्ही आनी जेजूची खबर दुसऱ्यान दितले जाल्यार तो मनीस जेजूच्या आसण्यान सदां काल आसता न्ही आनी तो आसता म्हणटरी तेका जाय दुसऱ्यांकूय जेजूचें उतर दिवपाक तो प्रेज मनीस गॉड देवा हितून ना जाल्यार तो उतर दिवपाक पावना न्ही. प्रेज गॉड आनी हे मनशान पासून चोय ताणें भावार्थान तांगे हय उतर आयकिलें पावलो. हय उठ म्हणलें ताणें म्हणपा तूं आनी म्हाका कितें उठ म्हणटा तूं वर्सां हे भाशेन ना भीक ताणें मागता. ओबे केलें तें उतर हय आनी तो वयर सरपा लागलो आनी ताणें धांव मारलो काय बरें चोय देवागे उतर आमकां उजार करपाक Thank you, मेळटा Jesus. Thank you, Lord. प्रेज गॉड हिंगा जेरमाया जोनिनाचे आयकपा जाता जेरमाया 1:10 सो हिंगा आमकां सगल्या म्हणटा हूंय वच तूं तुका आपण अधिकार दिला तें उतर उलोवपाक आतां दिवस मारिया टेस्टिमनी दिताली आमचे ते ऑपॉर्च्युनिटी सोडना कितेंच आपणा सोयेक मेळ्ळो तो सोयेक घेवन उजार करपाचो कित्याक हांव जाणो हांव कोण म्हण जेरमाया 1:10 बाय हय पोळे उमटून आनी मोडून उडोवंक नास करूंक आनी खाला उडोवंक बांदूंक आनी ओपूंक राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर हायज हांवें तुका अधिकार दिला. Jeremiah 1:10. Yes, Amen. to pluck and to uproot. La- To plant and to uproot. To plant and to uproot. राजो या English in किती हाते. Plant and to uproot. I have given you authority. राव 1 minute. So हे भाशेन आमकां दाखयता देव कित्याक
ती ऑथॉरिटी दिली बरें आमी दिनाय आमी उजार कोन्नाय जाल्यार सी टुडे आय अपॉइंट यू ओवर नेशन्स एंड ओवर किंगडम्स टू प्लक अप and to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So we are only called to build. आमकां फकत हाडलें ती बांदपाक आनी रोवपाक, कोणाल्या जिवितां रोवपाक. आनी कितें वायट आहा तें भायर उडोवपाक, उंटावपाक, उंटायन काडपाक टू uproot it. सो होरें चोवपाक गेल्यार आमकां कित्याचे पासत हुस्केवपाक कांयची गरज ना. पूण दिसा दिसपट्टी आमगे लायफ चलत ते भाशेन आमकां संदी मेळटा हें आमकां प्रूव करपाक. पूण आमी कितें कोत्ताय, कोणागे आवाज आयकताय, कितें आयकताय, कोत्ताय, उंटायताय. आमकां जायत येता, जायते म्हणल्यार सगल्यांक एक एक भाशेचे त्रास येताय, एक एक भाशेचे स्टॉर्म वादळ येता, जायत भाशेचे जायत कोण येता. आनी मागीर दिसता आवय आतां कितें करपाचें, आमी हिसोत्ताय आमी कोण ती देवागे उतर आमी तूं जाणाय हिसोत्ताय आमी. कित्याकू तो उलोवपा लागता कोण जायना तें आनी मातशें रावलें आनी तूं उरना, आनी मातशें रावल्यार तुका हें जायना. आवय तो कितें कोन्न येता, कित्याक तो फोटींग. आनी आमी ती फोट घेवन भिरांत हाडटाय. आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा म्हूण विसोत्ताय, आमी कोणागे कूड ती विसोत्ताय. तो पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता, आमकां पावर दिला, आमकां अधिकार दिला. आनी हें काम हांव कोन्ना जाल्यार कोण करपाना, कित्याक तें काम म्हाका दिलां. तुका आनी केसो काम दिलां, आनी कोण दिला जाल्यार त्या मनशा तूं चोयता वो तूं उठून वयता. तो दुस्मान जायते भाशेन येता. देवागे उतर आमकां आहा, देवान तें उतर आमचे भितर रोयलां. तें उतर रोयलो आहा तें ताका उदक घालपाचें, सारें घालपाचें काम कोणालें तें आमगेलें. तें मुगेलें, उतर आमी घेतलां. मुगेलें. हय तें उतर आमी घेतलां. वी रिसीव्ड इट. आनी देवान आमकां आपयलें, विंचून काडलें. हांवें की तुमकां विंचून काडलें, तुवें आमकां विंचून काडूंक ना. जॉन 15:16 आमकां फोड दिवपा विंचून काडलें, कित्याक तेणें ती बी रोयलां आमचे भितर. ती फोड मेळनाय जाल्यार आमी कितें करपाचें, आमगे तें चोयनाय जाल्यार रूख कितकोन जातलो, फोड कितको मेळटलीं. सो हे भाशेन आमगे जिवीत. पूण दिसा दिसपट्टी आमकां प्रॉब्लम येता दोन आमी कितें करपाचें, आमगे जॉब कितें. एफेसकारांक 6 चोया, एफेसकार 6:10 onwards, 10 to 18. Armor of God. Armor of आत्मिक God. झूज. आत्मिक Exactly. झूज. Exactly. ते दिसा दिसपट्टी घालपाचें. आमकां चोय, आमकां सगळीं आमी घोटायनाय. सिस्टर तुका सोंपें सांगपाक, म्हाका कितें जाता तें तुका खबर ना. तुका बरें सोंपें, तुका बरो तुज्या तोंडार बरो हांसो आहा, तूं खुशाल आहा. अरे यू नेवर नो. आमच्या तोंडार हांसो आहा तो दॅट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड, दॅट्स द जॉय ऑफ द लॉर्ड, दॅट इज आवर स्ट्रेंथ. सो वाच बाय जोनिना. शिकी सुम्या सवें ताचे पोदवेच्या बोळान तुमी गोठ रावात. देंवचाराच्या सगल्या मांडण्याचेर जैत व्हरूंक देवान दिल्ल्या झुजांची आंगत्रांक घालून रावात. कित्याक म्हणल्यार रोगता मांसाच्या दुस्मानां लागीं आमकां झूज ना, पूण प्रधानां लागीं, अधिकाऱ्यां कडेन, ह्या खाडोकाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्यां लागीं, अंत्रोलार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. देखून देवान दिल्लीं आंगत्रां घालची तुमकां गरज आसा, ना तर
वायट दिसा या दुस्मानाक विरुद्ध झुजूंक तुमच्यान जावचें ना आनी सगळे उपाय घेवंकूय तुमच्यान तीर उमीद रावंक घडचें ना. म्हणटच सगळीं हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी वळखूंक पावल्यांत तें देवाचें सोद जावं दी तुमच्या पेंगटाचो पट्टो. देवाक मानता तसलें जिवीत जावं दी तुमच्या छातीचें कोट्टें. शांतीचें शुभ वर्तमान परगडची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयाचे बूट. देंवचाराचे सगळे जळटे बाण तुमच्या पाळोवंक जावचे खातीर तुमच्या हाताक सदांच भावार्थाचो दाळ दवरात. शेवटी सणवणेचें शिवास्त्रण घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तरसाद म्हणजे देवाचें उतर धरून रावात. आमेन. Praise God. So, was by पयली मुखारी. So, थिंग कित म्हणटा चोय शेकी सोम्या सोवे ताचे पोदवेन बोडान बोटरावाय. तुमी बोटरावा. जाल्यार हय तुमी घोटना जाल्यार कितकोन जातोलें. समज तुमी वचकोत आहाय कितकोन पवित्र आत्मा काम करतलो. आनी गोठाय आम कितको येता आमगे भावार्थो वरवीं आमगे जाणवाये वरवीं आम कित जाणोय ते वरवीं आम कोण ती कोण आमचे पासत मेला कोणांगे पोदवी आमचे भितो आहा आमचे भितो कोण आहा. For greater is he who is inside us than the evil that is in the world. वर्ल्ड. शेकून थागे पोदवेन हुंय तुम गोटरावाय. देवचारागे सगळे मांडणेचेर जोयत व्हरून देवान दिल्ले झुजाचे अंतराण घालून रावात. तुमकां हुंय सगळे दिलां. तुमकां दुस्मान तुमकां अटॅक करूं येता न्हू तें आंगोस्त्र घालपा देवान ऑलरेडी दिलां. कितकोन दिल तें कित्याक थिंग सांगत तो कित्याक रोगता मासागे दुस्माना कोडे अधिकारे झुजना. कोडे काडोक आमकां झूज ना. आमगे झूज घेन तो ओतमे दुसरे मनशा वरवीं ते ओतमे आमकां झूज हाडटाय. ते ओतमे आमकां झुजूं येताय. पूण आमी तर घोटाय ना जाल्यार आमगे कितें जातलें ह्या पासत ते वायट दिसा ह्या दुस्माना विरुद्ध झुजूंक जावचे खातीर आनी सगळे उपाय घेवनूय तुमच्यान थीर उबी रावंक जावचे पासत वयर वच बाय देवान तुमकां हातयार दिलां. हातयार कितें बेल्ट ना जाल्यार आमगे कितें जातलें आंगोस्त्र सकयल पडटा. देखून हय. कालचा पासून देंवत जाल्यार बेल्ट घाल म्हणटाय आमी टायट दवरपाक. कळ्ळें. सो म्हणटूच हातयारां घेवन तयार रावात. तुमी ओळखूंक पावल्यान देवाचें सोद जावं दी तुमच्या बेल्टाचो देवागे सोद तुमकां गोटाय दिवन दी पयलो बेल्टा भाशेन टायट जावं दी. देवान मानता तसलें जिवीत जावं दी तुमचे छातीचें खोट्टें. कित्याक आमगे काडीस छातीचें खोट्टें म्हणजे कितें म्हणटाय तेका शील्ड ऑफ रायचियसनेस. breastplate of righteousness, breastplate to cover our heart. आमगे काडीस धांपपाक. कळ्ळें. आमचेर वायट येना जावपाक आमगे काळजांतले आमगे काडीस साफ करपाक. सगळे तुमचे कितें शांतीची खबर परगडची उर्बा जावं दी तुमच्या पांयाचे बूट. आमकां शांती ना जाल्यार आमी देवागे उतर कितकोन परगट करतलीं. आमकां शांती ना जाल्यार उर्बा कितकोन येतली. आमी ग्लुमी जातलीं कित्याक आमचे भितर शांती ना. आमगे तोंड बेश्टें वाजोता. बरें आम पवित्र आत्म्याक संदी दिनाय कित्याक आमची मदी शांती ना. आमी घुस्पलो आहाय पूण तरी आमी देवागे काम करताय तोंडान उतरांनी. सो थिंगा वचपाक शांतीन पावल मारपाक आमगे पांयाचे बूट शांती हातयार. देवचाराचे सगळे जळटें बाण तुमच्यान पालोवंक जावचे खातीर तुमच्या हातान सदांच भावार्थाचो ढाल दवरात. तुमगे हातान कितें भावार्थाचो ढाल शील्ड ऑफ फेथ. भावार्थ
तुम घेवन वचपाक आमकां थंय घेवन वचपाक आमकां दिलें थंय हांगासर आनी शेवटी शिरोस्त्रान घालपाक पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद खंयची तोरसाद म्हणल्यार कितें देवागे उतर सो मायटी आमच्यान ती तोरसाद घेवन कोणाकूच उडोवपा जाता कोणाकूच उडोवपा जाता सो हिंग एक हांव दाखले सांगता व्हडलें हांव सदां भुरग्यांक खबर सांगता दाखल्याची सो हो मगे व्हडलो ताका 4 वर्सां जाता तो मातशें व्हडलो जाता आनी कितें एक एक पाट म्हणलें सांगिल्लें म्हणटरीत ते दिसता सामको अगो आहा असो आनी कितें म्हणलें म्हजें तापता म्हणचेच तें म्हूण कोत्ता ना 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 आय एम नॉट डुईंग दीस आय एम नॉट डुईंग अशें कोन्न उलोवपा लागलो हांवें सांगलें सी यू नो दॅट्स नॉट फ्रॉम जीसस बट इट चॉयस इज yours यू कॅन टॉक वॉट एवर यू लायक बट यू मस्ट सी कोण कोण तुका शिकयतो जिजसान म्हणलें इतू त्रास काडले तो म्हणलें कोणें तेचे लोकांक कितू उलयलें ताका तो ओगो रावलो आनी तो आमचे पासून मेलो म्हणलें आतां तूं हे भाशेन उलोवपाक जाय जाल्यार तूं उलय पण हांवें म्हणलें सॉरी जिजस आय एम सो सॉरी अशें कोन्न हांवें म्हणलें ओके मागीर आतां म्हाका पवित्र आत्मा कितें सांगप जाय हांवें सांगिल्लें चोय दीस मॉर्निंग आय वॉज टेलिंग यू ट्राय दीस म्हणलें चोय आतां भावार्थ मुगे कितें कोण टेस्ट जाता The joy of the Lord is my strength. No, he said, I don't feel happy today. म्हणपाक लागलो आनी आमी बिचार गेले वी आर नॉट इवन एट होम आमी भायर आहाय I don't feel happy today म्हणपाक लागलो I said, see, when you say you don't feel happy today, someone is stealing your happiness. But Jesus said, you come to me, I will give you happiness. And I said, say this with me म्हणलें आनी हांवें हे भाशेन म्हणलें तो दाखलो लागलो ताणें The joy of the Lord is my strength. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. No, that's too much. I said, okay, that's too much. Just say the little bit. The joy of the Lord is my strength. You said you feel weak. You said you don't feel well today. I know you are well. I know you're healthy. I know you are the best. So, hokot mudi mun sangile. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. I said, very nicely. We say it again with all the zeal. I said, the joy of the Lord is my strength. So, दुसऱ्या हाताने मुडलें मुडपाक कमेस केलें हांव मुडटे भशेन आनी मातशें तो हांसून मुडपाक लागलो the joy of the Lord is my strength. I said, still a little bit louder. So the moment he says that हांव चोयतां तागे उतर कितकोन हें जातलें चेंज जातलें from here तो God तो donkey वयर सोदते भशेन finally he said the joy of the Lord is my strength. And now I motor थांबयलें आनी सांगिल्लें how do you feel now? Do you feel better? I said, so much better, Grandma. I didn't know I could do this. And तो मागीर normal जालो. But see, what I saw, तें उतर कितकोन काम कोत्तें आपणागेलें तें उतर कितकोन तो पवित्र आत्मा चोय आतां त्या भुरग्या वरवीं तो म्हाका नाडू येता आसतलो कितें हांव ताका तापयता काय म्हूण वाय आर यू लायक दीस वाय आर यू दीस खूंय गेल्यार तो हेडलो ना तो म्हजे पयलीं बसलो थिंगा तो दाखलो आहा तो हेडटा सो मागीर तेदो आमी कितें कोत्ताय त्या भुरग्यांक उलयताय तापयताय यू नो आनी आमकां आमगेली तकली पिड्यार जाता पूण पवित्र आत्मान उगडास केलो म्हाका ताका म्हणपा लाय एन म्हाका दिसती पडलें तें उतर कितकोन भितर उतर दॅट उतर तोरसाद म्हणल्या तोरसाद शेवटी सोडवणेची शिस्त्रोन घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर धरून रावात आतां समज हांवें म्हणलोलें वॉट हॅपन टू यू नाव वाय यू डुईंग लायक दीस मुगेलोय दीस पिड्यार कित्याक तो नेगेटीव उलयत रावता आसलोलो भुरगो तो सो एक कितकोन आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यां वरवीं तो म्हाका दुस्मान हें करपा येता पूण मागीर हांव म्हणटा ओके तूं कोन्ना कोन्न नाका हांव कोत्तां तूं म्हणना जाल्यार पासून तुजे पासत हांव म्हणटा मुगे जिजस इज सो गूड तुगे तो मुगे आयकतलो आनी तुका जॉय दितलो he'll make you happy because Jesus loves me and Jesus gave you to me so रोकडो भुरगो चेंज जालो सो ते भाशेन म्हाका जिजसान दाखयलें आनी एक दिसूय तशें तेगे हें पडलें वयर कितें फ्रिस्बी
आनी मागीर म्हणलें आतां हांव हितू त्रास कोत्ता मनशां चोय आमी कोत्ताय सिंपल वेज मनशां सोदूं वयता ते तो कोण काम कोत्ता तेका बोडे खातीर वयर मारपाक जायतें चिंतीत हांव आतां कितें तो रडपा लागलो ताका जाय ती फ्रीज बी हांवें म्हणलें पवित्र आत्मा उगडास कोत म्हाका जस्ट टेल देम टू से जीसस I said, like, baby, you forgot to say Jesus. The name of Jesus has power. भुरग्यान जीसस सस म्हणपाकू खबर केलना जीसस म्हणटा केसो वार येयलें आनी ती फ्रिस्बी सकयल पडली यू नो दिस इज आवर गॉड ओ आमगे देव इतलो विश्वासी उतर सकयल पडपाक कसोच दिना इतलो मोयपाशी आनी तांचे वरवीं हांव शिकोता कितें म्हणजे म्हाका दिसती पडटा कितकोन भुरगीं मस्ती जाल्यार हांव दन दिताय आनी कितें कोत्ताय न्ही आतां ते म्हगे फ्रेंडशे दोगूय आहाय ते पूण ते तांगे मूड सारकें ना जाल्यार म्हगे मुडान कितकोन जातलें बट पवित्र आत्मा म्हाका वेळ दिता ती उतर चेंज करपाक मागीर एक पाट म्हाका म्हणटाय ते डोंट से जीसस जीसस ऑल द टायम ग्रॅमा आय डोंट वॉन्ट टू हियर दॅट म्हाका चाडोयताय चोय कितकोन I will like, it's okay. Grandma doesn't have anyone but Jesus. I don't have a friend. He's my best friend. Ishkon सांगता मागीर. मागीर तांक होर दिसत तें. आनी मागीर तें उतर तांक मागीर तें हें जाता अंडरस्टँड जाता तें होरे. I said, did you see grandma sad anytime? I'm the best grandma ever. ती उतर कोण जाता आमगे तोंडांत. तो पवित्र आत्मा. तो आमकां दाखयता आमी कोण ती ते चोयताय भुरगीं आमी कोण ती आनी आमकां शिकयता आपूण कोण तो सो हे भाशेन आनी आमकां हिंगा आपयन हाडलें ताणें कित्याक आमकां संवसारांत हाडलें कित्याक चोया मॅथ्यू 28:18 Praise God. Thank you, Jesus. So, हे भाशेन आमकां breastplate of righteousness. Yes. Praise God. So, thank you, Jesus. So, हे भाशेन आमकां येदेशें तो आमकां शिकोवपा वेळ काडना पूण आमी फकत वय म्हणपा जाय की तो बारके वस्तूंनी बोयना न्हू आमी शिकताय बारके वस्तूंनी शिकताय आनी तो आमकां शिकयता पूण जोरी आमकां चॉयस आहा आमकां शिकपा जाय पूण आमकां तीच रोड घेवन बसपा जाय सदां आमगे जिवीत बदलपा जाय मन बदलपा जाय वो आमकां तेंच लोक उलयता तूं हिंग घरा रावता थिंग सायडीसान सगळे उलयताय आनी तेंचो एक पाट तुका इनवॉल्व कोत्ताय तें आयकपा जाय तुका वो तूं कुशीन चोन चिंतपा जाय तूं कोण तें 18 रायट ओके वाच गो बाय राव इंग्लिशीन चोयता विचार ना हूंय गेलें सरकार आनी सिस्टर संवसारान देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला म्हणजे तें बंद आहलो सिस्टर सॉरी Okay, okay, that's okay. Yes. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth is given to me. जेसू दिला स्वर्गा वयलें संवसारा वयलें सगलो अधिकार जेसू दिलो जेसून कितें केलें आपूण वयता न्हू तो आमकां दिलो कितें हिंग हाचोय 19 चोय 19 वाची म्हणटोच वचून सगल्या राष्ट्रांक म्हजें शिस करात बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां स्नान दियात आमेन आनी ताच्यो खंय ते खंयचे वाचूं ते 19 आनी ताच्यो 19 मस्केऱ्यो करूं नाकात ताका जेर्मोन दिवंक खुरसार मारूंक ना Sir, it's Matthew 20, no? मॅथ्यू Matthew 28 29. Matthew, no, 18. Matthew 28, no? 20 you put? 28 by. म्हाका न्ही दिसती पडना तेगे फोन ताकलें. Anyway, I'll open this English one. Yeah.
अधिकार म्हण वाचलो जोनीनान पण गो हय वाच सिस्टर Same, म्हणटच 28, yeah. Yeah, correct. 19. म्हणटच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजे शीस करात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन तांकां स्नान दियात विसय वाच. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात आनी जाणो जायात सदां वय काला युगाचे संपाडणे पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां Praise God. So, आत कित म्हणटा आमकां ताणें ऑथॉरिटी दिल्या. ऑल ऑथॉरिटी इन हेवन, स्वर्गार आनी संवसारांत संवसारांत देवान म्हाका सगळो अधिकार सगळो दिला. अधिकार दिला आतां ताणें तो अधिकार आमकां दिला. तो म्हणटा वसाय आनी सगळ्या राष्ट्रांक ते तूं जोनीना बासी बसून कोत्ता, मरिया कोणा मिनिस्टर कोत्ता ते भाशेन वसाय आनी आपणागे ओडोक दुसऱ्याक दियाय. आमकां दिला वावर, आमकां पर्पज दिला, होमवर्क दिला, हें काम आमगेलें. त्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हांवें तुमकां दिल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा पाडून शिकोवन तांकां कोण म्हजे शीस कोराय. काय बरें. सो हें आमी कोत्ताय काय? आमकां भितर वचकोताय आहा. आमकां भितर पावर ना. आमी सॅड सदांय. मागीर 20 म्हणटा आनी हांवें तुमकां दिल्या त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोवन म्हजे शीस करात आनी जाणोन जायात सदां वय हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सांगाताक आसा आमेन. सो आमी एकले हाय केन्ना ना. आतां आमी उलोवपाचोय. आतां आमी भितर सोताय. आमी उलोवपाक सोदताय. कितें उलोवचें? कितें सांगपाचें? हांव सांगत तुका मुगे काळजां कितें जाता तें. म्हाका पवित्र आत्मा कितें सांगत तें. हें आमगे दिसा दिसपट्टी सादें जिवीत. त्या जिवितां आमी कितें कोत्ताय? आमकां ओडोक आहा देवाची. ती ओडोक घेवन आमी कितें केलां आनी कितें कोत्ताय. जोरी तो आमकां उडयता हाडल्यान तो जाणो आमचे भितर केसो फायर आहा तो. तो आमकां उडयता. आमी हाडल्यान पडटाय पांयां पोंदा घालून मुखार वयताय. तो आर्मर तें आंगोस्त्र आमी घालताय. जूस चिड्डून आमगे कानाको चिमट काडटाय. चिमट काडपा लायताय. कितें कोत्ताय आमी? पूण उगडास दवरे. आनी खरें उगडास दवरे. आतां हांवें मुगे भुरग्यांगे खबर सांगिल्ली ती. जोरी हांव कोणाकूच धाकल्या व्हडल्या उतर सांगता देवालें न्ही, तो सायन्स एंड वंडर्स आपणागे उतराचे दाखयताच. दाखयल बगर केन्नाच रावपाना. आनी हें आमी चोयताय मार्कू 16. घाल गो बाय 17 आय थिंक. 16, 17 आय थिंक. सो आमी उतर उलोवपा काम आमगेलें. तो सायन्स एंड वंडर्स तो दाखयता. कितें म्हणटाय ताका? आख्खे संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. बाबा दोतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवून चोडटली. पूण बावात दोरिना जायती खास्तीचें फॉर्मोण घेतलीत. 17, 17 say? 16, बावात दोत्तल्या सवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून तीं तांकां बरीं करतलीं. आमेन. Amen. So these signs will accompany those who believe. If you don't believe, how will you talk? If you don't believe, how will you stand up like Peter and John? कितकोन तुको हातें दुसऱ्या दिता. कितकोन तूं तें काम कोत्ता तूं. जोरी तूं सोचमान ना जाल्यार, जोरी तुका बावार्थ ना जाल्यार. पूण बावार्थ आहा तेदो न्हू, बावार्थ दोत्तल्या सगळ्या ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं. कोण तुका येयलो? I bind you and I cast you.
दुसरी भासांनी उलोवपाची कॉमेस करतली, सोरोप दोतली आनी जीव काडपाक कितेंय ती पियेत जाल्या पासून तांकां ते वायट जावचें ना. वायट जावचें ना. काय बरी चोय प्रॉमिस. कितकोन तो प्रॉमिस करता, कितकोन आमकां एनकरेज करता. तुम होकोत आपणाक हें काम करपाक तुमकां वेंचून काडलें, तुम तें काम करपाचें. आपणाक हें खबर तुम उलोवपाची. तुम उलयनाय जाल्यार तांकां भलायकी मेळना. तुम उलयनाय जाल्यार तांकां त्यो सायन्स एंड वंडर्स दिश्टी पडनाय. सो आमगे काम आमी करपा जाय. आमगे काम आहा तें कोण करपा ना संवसारांत. प्रेज गॉड. 2 Peter 1:3 चोया कितें सांगता आमकां. सो प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. होगले हे बारीक कामाक, बारीक न्ही मोठ्या कामाक आमकां जैतिवंत केलें, आमकां आपयलें, आमकां विंचून काडलें. आमी बेश्टीं गेल्लो नाय. तें उतर गेल्लें आमकां चॉयस आहा. आमच्या तें उतर घेवन येवपा जाता, नाजाल्यार आसूं चोड केलें, कितू केलें हे भाशेन उलोवपा जाता. 2 Peter 1:3. फावो ते पोरी आमी जियोंक आनी ताची भोक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्य पदवेन आमकां दिलां. आपले परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेवंत आनी वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत. प्रेज गॉड. सगळें दिलां. दिनासतो कांय ना. आमकां दिनासतो आपयलें नाय. 2 Peter 1:3. आमकां दिनासतो ताणें आपयलें नाय. सगळें दिलां. He has given us everything needed for life and godliness. बरें जिवीत जियोपाक तागे भोक्ती करूंक गरज तितलें आमकां दिलां आनी आपणागे ओळख आमकां दिल्या. सो ब्युटिफूल. चोय चिंतून चोयल्या चोय आमगे काळजांतू सगळें थिंगा आहा. आमकां दिलां आनी आमकां आपयलें आपणागे काम करपाक. आमकां बेश्टी इंचून काडलो नाय नुस्त्या गरयताय ते भाशेन. आमकां ओळख दिल्या. मनीस धाडला कोणूय पूण ती ओळख दिवपाक. ती ओळख दिन आमकां आपयलें. व्हडतेपणान वांटो घेवपाक आपल्यागे मोहिमेंत. हो हांव ऑसम. पूण आमी म्हणटाय देवागे उतर उलयत तितून म्हाका चोड आडकोड येताय. तो चोड सोता पायता. कित्याक येतोलोच. कित्याक तो जाणो तुजे भितर देवान कितें घायलो आहा तें. आनी आतां तुका देवागे उतर मेळ्ळां. तूं तो पावर घेवन कितें करपा आहा तें. आतां आमी चोया 1 Corinthians 10:13. सो सगल्यो आडकोड येताय पूण देवान हिंग म्हणलें ते भाशेन आमकां ऑलरेडी दिलां. सगळें दिलां. सो 2 Corinthians 10:13. Yes. Yes. आमी जाल्यार फावो ते मापा ना भायर तेरा. आं. तू 2 Corinthians 10:13 न्हू. येस. तू दुसरं आमी बायबल वाच. सॉरी आमी सॉरी. जाल्यार फावो ते मापा भायर आमचेच वडवी करचे नाव. पूण देवान आमकां थाराव दिल्या त्या शिमा भितरूच आमी रावतल्यो आनी ह्या शिमा भितर रावूच तुमचेशी आमी पावता. बरें फ्लावीन घायलो तें घाल. पयलीं घायलो तें घाल बाय. 1 Corinthians 10:13. 10:13. Yes. You put the other edition over. It's really done. No, first I put 1 Corinthians 10:13. She changed this thing. She put Okay. यांचो हें वाचेल जोनीना वाच न्हू 13. पूण हेजेर कांय मोबायलाचेर उतर दिश्टी पडनाय सारकी. ओके. आयज पर्यंत तुमचेर आयल्या त्यो थाळण्यो सगळ्या मनशांक येतात तसल्योच. देवाचेर विश्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्याहून खोर थाळणी तुमचेर येवंक तो केन्नाच निर्मिचो ना.
पूण कसली ताळणी आयली जाल्यार ती सोंसूंक तो तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. सी दिस इज हांव सदां चिंतितां चोय दिसा दिसपट्टी ताळणी येताय नाकालो मोड येताय वादोड येता कळ्ळें पूण तो कितें म्हणटा दुसऱ्यांचे येताय तसल्यो त्यो तुजे स्पेशल आनी येनाय पूण देवाचे विश्वास तर तुमकां सोंसूंक जाता त्या वयन चड ताळणी तुमचे येनाय आनी तो केन्ना येवपा निर्मेपा ना पूण कसली ताळणी येयली जाल्यार ती सोंसूंक बळ दितलो. सगल्यांगे आमगे लायफ टेस्टिमनी हे सगल्यांगे आमगे जिवितांत ही टेस्टिमनी आनी हें दाखयता दॅट वी आर ओवरकमर्स. We overcome by the blood of Jesus and the word of our mouth. And we are a testimony. And God has given us tools. तो आमकां ताणें आमकां टूल्स दिले. कसली ताळणी आयली जाल्यार ती सोंसूंक तुमकां बळ दितलो आनी अशें तांतली भायर सरूंक तुमकां वाट दाखयतलो. How beautiful, wonderful, faithful, powerful is our God. तो दाखयतलो वाट दितलो हो आमकां बावडता हो आमकां आनी रावपा जायना आमकां टायम ना आतां दी कित्या दिना हे भाशेन उलयता आमी हे भाशेन आमगे एटिट्यूड हे भाशेन जाता पूण देव सदां विस्वाशी आनी तो सदां आमचे बरोबर आहा. So praise God. Thank you, Jesus. हे भाशेन हांव उलोवपा सोदतां आमकां भितर देवान अधिकार दिलो आमकां अधिकार दिलो आमकां पयलीं दिश्टी पडपा जाय आमकां कळपा जाय आमी कोण तीं आमकां तर कोण ना आमी कोण तीं आमी साल्वा करपा जाय ते मनीस थिंगा उरतले आमी म्हणटलीं मुको जायना तें मुको बरें जायना मुको हें जायना तो मनीस थिंग हळवळटा पूण त्या फाटी पास जाता तुका हा अनॉयंटींग तुका माखणें दिलो हा ताका मागपाक पूण तूं म्हणटा म्हाका बरें जायना तें हांवें केलो बरें पूण तो आवाज आयकपा जाय आमी तो आवाज सांगता तूं वच ताचे फुडली उलय ते कडेन दी ताका मगे उतर कित्याक आमकां हिंचून काडलें आनी आमकां दिसपा नाका आमी ऑर्डिनरी म्हूण आमकां कांय वालोर नासलो म्हूण आमी बेश्टी हिंग येयलाय म्हूण आमकां वी आर गिवन दी ऑथॉरिटी द पावर आनी एक आहा रोमन्स 8:11 द सेम पावर दॅट रेज जीसस dwells inside us. So तोच पावर जेजू वयर काडटो आमचे भितर जियेता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो आमचे सवें ठिकाण करून आसा अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच आमचे सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं आमच्यो विनाशी कुड्यो नव्यान जिवोवन जातल्यो करतलो. Praise God. So Praise Jesus. आमचे भितर जियेता आमचे भितर तो आहा तो पावर घेवन आमी करताय कितें तो पावर घेवन आमी आमगे आवाज आमी देवागे आवाज आयकताय काय दिसा दिसपट्टी आमकां हांव जाणा सगल्यांकूच जाता हे भाशेन दिसा दिसपट्टी तूं भायर सर जाल्यार तुका लोक दुसरे भाशेन चोयता आनी तूं मातशें कितें देवागे उतरलें जाल्यार तूं व्हडलो म्हण समजता आमकां खबर ना आमी मिसा वचनाय हे भाशेन हो एटिट्यूड दाखयताय Yes, correct, तूं sister. मागीर थिंग नाका Exactly. तूं तांचे बोगले फिट जायना पूण म्हाका पयलीं जातालें कित्याक इगोर्जी पासून आमी डिवायन मसी करया कितें म्हणल्यार म्हणजे तें आनी हिंग कित्याक कोत्ता तूं हूंय इगोर्जी कोत थिंग वच तूं वच थिंगा हिंगांनी नाका आमकां सो हांवें म्हणलें लॉर्ड दीस इज अबावट यू नॉट अबावट मी सो हे भाशेन आमकां देव दाखयता पूण ते जाणो म्हणटा तुमकां निराशी जावपा नाका आपूण तुमकां टूल्स दिले
आपण तुमकां ऑलरेडी वाट दाखयल्या खंयचे वाटेन वचपा तें. आपणागे आत्मो आपण जिवन केलो भुरग्या पुतागे आत्मो तुमगे काळजांत आयला. So amazing, so wonderful, so beautiful. So आमगे कायदो म्हणटोच भावा भयणीनो हिचो वारा म्हणटोच भावा भयणीनो आमकां कायदो आसा खरो पण मनशा स्वयंबान वंडावणी परमणे जियोचे म्हण एवरीथींग हांव देवागे उतर आयकता भशेन एवरीथींग आमगे कायदो आहा तें उतर आयकपाचें समजिकाय घेवपाची तें पाडपाचें आनी तें दुसऱ्याक दिवपाचें हो आमगे कायदो. आतां आमगे सेशन आहाय कितलीं एक सेशना पासून वचना जाल्यार गिल्ट जाता कित्याक कोणो पूण तें उतर केन्नाय पूण आयकतलो कोणो पूण कितकोन आमचे देवान तरी आमकां हें धाडलें देवान आमकां टूल्स दिले झूम दिला फोन दिला कितेंय कोन्न तें उतर दुसऱ्या पावपाक आनी तें कोन्न ना जाल्यार मागीर गिल्ट जाता कित्याक केलें ना बरें त्या टायमार हांवें कितें केलें त्या टायमार म्हाका करपाक कितें जालोलें आनी हांवें कितें केलें पूण जोरी त्या टायमार हांवें वय म्हणलें देव खंयच्या टायमार आमकां नाका ना तो आमचे बरोबर रावता तो टायम आपणा पासत आमकां मेकळो करता ही मेक्स अस अवेलेबल एट दॅट टायम. प्रेज गॉड थँक यू जिजस. सो आमकां फकत जाण जावपा जाय आमकां कोण ती कोणागे ती आनी आमचे भितर कोण जियेता. हालेलुया थँक यू जिजस प्रेज गॉड. बरें आतां तुमगे कितें आसलें सांगाय. प्रेज जिजस. Praise God. जालें इकरा. प्रेज गॉड. आहा कोण कितें शेअर करपा सोदिता कितें एड करपा सोदिता. स्टार्ट आतां आमी थंय जायतीं तुका देवा उतराक बसताय येताय शिकताय आनी देवा जाय आमी दुसऱ्यान दिलोलें तें उतर पूण आमकां पळयत आत्म्यानूय आपली मनशीन दिवपा जाय अशें दिसताय म्हाका तेंका तें उतर मेळोंक नाजाल्यार जेजू म्हणटा न्हू आख्ख्या संवसारा वसाय आनी आपणे रचणीक म्हणजे शीक वर्तमान पुरगोटा तो देवानूय आमकां त्या जाग्याचेर तेका सगली खबर आसना आमकां खबर आसना ती कोणा मनीस उतर दिवपा जाय पूण पवित्र आत्म्यान ती सगली खबर आसता बट पवित्र आमेन. आत्म्यानूय आमकां त्या जाग्याचेर पावोवन ते आपलें उतर तेंका दिवंक आमकां उजार करून हें काम व्हडलें पयलें पवित्र आत्म्याचें प्रेज कित्याक गॉड. तो जाण सगलें कोणा दिवपा जाय गरज कोणाक आहा कितें ती सगली पवित्र आत्म्या खबर आहा आनी पवित्र आत्म्यान तें करून दाखोवपा जाय उजार करून आमकां कित्याक तेका कूड जाय म्हणटरी तेका आमगे जाय कित्याक तेणें आमकां आपणाक चडशें वयलें आमी कांय तेजे पयलीं वचोनाय आमकां कांय खबर नाहलोली सोत कितें देव कोण कितें देव बिरांत आमकां नाहली पूण आमकां जेन्ना पवित्र आत्म्यान आपणा कडेन वयलें म्हणटरी ताचोय तो कायदो पवित्र आत्म्याचो आमकां उजार करूंक आनी आमी ती वाडोंक कित्याक आमी गोठ जातलीं भावार्थान गोठ जातलीं जेन्ना हें उतर जेजू वरवीं घडोन येयलें तेच्या जिवितान म्हजो भावा तोदी गोठ जातलो न्हू सिस्टर. Yes, bye. Praise Jesus. Thank you. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि कोण आहा? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. All right, bye, Avila. Thank Praise you. God. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा मोगाला जेजू पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा पासत आमी सगळीं तुवें आमकां जण एकल्याक बरेपण दिल्ल्या पासत तुका आर्गां दिन वास बापा. बापा तुज्या उतर आमी आयकलां एक एक आमच्या जिवितान आमी तुका सदांच फुडें दवरून आनी तुज्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत आमी जिवंक तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर बापा.
जेजू तूं जावन आसा आमच्या जिविताचो दोनी आनी सोमी. हांव हें मागणें कोत्तां तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus.